Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. दोन तुम्ही नव्या फेरी inaugurate माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तान माझ्या रिव्हर अँड नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटचे मंत्री बाब सुभाष फळदेसाई हांच्यांनी 2 नवीन रोरो फेरी आज इनॉग्रेट केलो. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की ज्यो एडिशनल 2 रोरो फेरी आयल्यो लोकांक ज्यो रिव्हरांतल्यान ट्रान्सपोर्टेशना खातीर उपयोगी खूब मोठ्या प्रमाणात येता आनी अगेन म्हणजे लोकांची बरी फॅसिलिटी जावची म्हणून ह्या फेरीचें इनॉग्रेशन जालां. देव बरें करूं. दुसरी कन्व्हेन्शनल फेरीज आणि हातून भितर फरक म्हणजे ताची सायज आसा ती व्हडली जाल्ली आसा. आमी जर तूं पळयलें हातून भितर इनबिल्ट टॉयलेटूय आसा, हाची स्पीड आसा ती वाडलेली आसा. हांगा जो कलर जो आसा तो इको फ्रेंडली. त्याच बरोबर आमी जे पॅनल घाल्ले आसात ते पयलीं स्टीलचे पॅनल जाताले आनी गरमी जाताली. पयलीं हांगा हे रूफ नाशिल्ले. आतां हांगा सादारण 50 लोकांक पावसाक किंवा गिमाक हांगा उबे रावपाक मेळटा. अशे तरेचे थोडेशे हाफ रुफींग दिल्ले आसा आनी हे रुफींगय आसा ते इको फ्रेंडली आसा. अशा पद्दतीचे कांय चेंजीस आमी केल्ले आसा जेणे करून फेरी बोटीचें वजन वाडना आसतना ताजेर बरी टेक्नॉलॉजी वापरलेली आसा. ईच ऑफ दीस फेरी विल कॉस्ट समथींग अराउंड 2 crores वर्थ. 2 फेरी आयज हाडले आसात. 4 कोटीचो प्रोजेक्ट आयज हांगा जाल्लो आसा. पूण ह्यान फुडें अशा तरेच्यो फेरी जातल्यो काय कशें? आता परत रोखड्योच ऑगस्टान भितर आनीक 3 फेरी येवपाच्यो आसात अशाच टायपाच्यो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाढदिसा निमतान सांखळे कार्यावळ जाली. आयच्या ह्या माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तात आयोजित केलेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सगळ्यात महत्वाचो कार्यक्रम म्हज्या खातीर हेल्थ विथ आयुर्वेदा. गोंयांत वाडटी दुयेंसां जर आमी पळयता प्रेशर वाडटा लोकांचो, डायबिटीज वाडटा लोकांची, टेन्शनां वाडटा लोकांची, कॅन्सर वाडटा आनी डे बाय डे डायलिसीसचे पेशंट वाडटा. आनीक सो मेनी डिजीज आर देर. म्हणजे क्रॉनीक डिजीज आमी जर पळयले म्हणजे आमी जर ज्या आयुर्वेदात म्हणटा त्या प्रमाणे दिनचर्या ऋतुचर्या जर फॉलो केले ना आणि अशाच पद्दतीत जर हे वाढत रावले म्हणजे हांवें एकदां भयान सांगता की चुकून आमकां डायलिसीस युनिट पंचायत लेवलाचेर सुरू करचे पडचे न्ही म्हणून म्हाजी चिंता आसा की ते निदान PHC लेवलाचेर तितके पर्यंत पुरो आतां थारोवया. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांव गोंयभरच्या लोकांक उलो मारता की तुमी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप करपाक सुरवात करात. टेलिमेडिसिन्स म्हणजे आयुर्वेदा जर कोणाक घरा कडेन बसूनय जर कन्सल्टेशन घेवपाक जाय आसत जाल्यार यू कॅन गो ऑन दॅट वेबसायट आणि यू कॅन गेट द फ्री कन्सल्टेशन फॉर द आयुर्वेदा. म्हणजे आमच्या आयुर्वेदातले बरेचशे डॉक्टर्स पयलो तरी सुरवातीक फ्री कन्सल्टेशन दिवपाक तयार जाल्यार फक्त तुमकां डिलिव्हरी होम डिलिव्हरी जी मेडिसिन जाता ताजीच पेमेंट करची पडटली जेणे करून आयुर्वेदा आनिकूय मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जावचो आणि सगळ्यांच्या घरापर्यंत आयुर्वेदा पावचो म्हणून फ्री कन्सल्टेशन दिवपाचें काम हे आयच्यान सुरवात जालां.